साउथ वेस्टाच्या दिशेन येवपी वाऱ्याच्या दिशेन कांय प्रमाणात बदल जाल्यात। ताका लागून ह्या वर्सा मान्सून केरळात पावपाक कळाव जातलो। मात ह्या वर्सा राज्यांत सरासरीपेक्षा चड पावस पडपाचे संकेत वेधशाळेकडल्यान दिल्यात। सादारणपणान 1 जून ही मान्सूनाच्या केरळ आगमनाची तारीख थारिल्ली आसा। केरळांत मान्सून केन्ना 2 दीस आदीं किंवा 2 दीस उसरां येवपाची शक्यताय आसा। 7 जूनाक मान्सूनाचें आगमन जातलें अशें वेधशाळेन वर्तविल्लें आसा। केरळांतच 6 दीस उशिरा पावसाचें आगमन जावपाचें आशिल्ल्यान गोंयासय देशाच्या हेर भागांतय मान्सून उसरा दाखल जातलो अशें वेधशाळेन स्पश्ट केलां। वेधशाळेच्या अदमासा प्रमाण मान्सून किमान 4 दीस कमी किंवा चड असो फरक जावपाक शकता अशें आसलें तरी अंदमान निकोबारांत मंगळार मेरेन मान्सूनाचें आगमन जावपाची शक्यताय आसा। मान्सूनाच्या फुडल्या अर्थांत केरळाच्या दिशेचो प्रवास संत गतीन जावपाची शक्यताय आसा। मजगतीं बंगालाच्या उपसागरांत कमी दाबाचो पट्टो निर्माण जाला आसून ताचें रुपांतर चक्रीवादळांत जावपाची शक्यताय आसा। हें वादळ आज रातीं उसरां मेरेन तामिळनाडूच्या किनारपट्टीक धडकपाची शक्यताय आसा। मजगतीं काणकोण तालुक्यांतल्या कांय भागांत वादळी वाऱ्याचे सयत जोरदार पावसाच्यो सरी शेनवारा रातीं पडल्यो। शेनवारा रातीं हें वादळ आयिल्ल्यान खोतीगांव गांवडोंगरी भागांतल्या लोकांक काळखांत रावचें पडलें। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।